आत्मनिर्भर भारत हाच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आयच्या आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन सगळ्या कॅबिनेटाक आमी दाखयलो, जो सर्वे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन DHE आणि जिपाड ह्या दोन्ही संस्थांनी मेळोन म्हणजे 191 ग्रामपंचायत आनी 14 म्युनिसिपालिटीज हांचो जो बेजीक सर्वे केल्लो आणि आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा जो आमी 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रोजेक्ट फुल फ्लेज पुराय गोंयांत सुरू करता. ह्या प्रोजेक्टाची ऑलरेडी पयलो म्हणजे जो बेजीक सर्वे करप हो पार्ट कंप्लीट जाला, तेजो ट्रेनिंग पार्ट आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्सांक सुरू आसा. इन शॉर्ट सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे लोकांक सेवा दिवपा खातीर गांवांनी वयतले. 2 तारखेच्यान पुराय वर्सभर ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार काम करतले. तेजें प्रेजेंटेशन आज आमी आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन दिलें. सगळ्यांनी ताका एप्रुवलूय दिलें. गो एड म्हणून सांगलो तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक आपापल्यो वेगवेगळ्यो आयडियासूय सजेस्ट केले आणि 2 तारखेच्यान आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोजेक्ट पुराय गोंयांत आमी सुरू करतले. ताजें म्हजो कॉर्डिनेटर बाब गौरीश ताका सांगता की तेजे ई प्रेजेंटेशन्स जे आसा ते तुमकां सगळ्यांक धाडून दिवचे. आमी कशा पद्दतीत करतले काम हें एक्झॅक्टली तो तुमकां धाडून दितलो. बाप मंत्री MLA तर आसात गांवांनी. आतां हाज्या फुडें ऑफिसरूय वयतले. म्हणजे आमकां स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना करपाक जाय तो गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार बेजीक तेची नेसेसिटी कितें ही आमकां सोदून काडपाक जाय. आज आमी म्हणटा म्हणजे उदाहरण सांगता, आमी डिपेंडंट आसा. कित्याक आमी आज दुधा खातीर डिपेंडंट आसा, चिकना खातीर डिपेंडंट आसा, एग्सा खातीर डिपेंडंट आसा, फुलां खातीर डिपेंडंट आसा. गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याच गांवांत जावपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल म्हणून सांगता तुमकां, फॉर द फॉडर हें गोंयांत जवळपास एन्युअली 22 crores ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग ऑन फॉडर. जे आमी गायचो चारो आसा तेजेर 22 कोटी रुपया स्पेंड करता. ऑन एन एवरेज पर मंथली म्हणटा तशें 2 कोटी रुपया पर मंथ. फक्त वेजिटेबलाचेरूच 30 कोटी मोडिना, फॉडराचेर सुद्दां मोडटा. आतां हें हांगा जावंक शकना काय कितें? जावंक शकता. कोणी तरी मोटिवेट करपाक जाय. जो गायी पोसता तो फॉडर लायना, तो भायल्यान हाडटा विकत. मागीर ताका कोणी तरी जर लावन दिलें जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. लोकांक मोटिवेशन करचें पडटलें. तें मोटिवेशन करपाक आमी जशें सगळ्या ऑफिसरांनी लोकांक वचून मोटिवेट करपाक जाय. आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी, वेगवेगळी सगळीं डिपार्टमेंटां हांकां ट्रेनिंगूय दिल्या. म्हणजे कर्मयोगी कन्सेप्ट माननीय मोदीजी केंद्रात आत्मनिर्भर भारत आणि कर्मयोगी कन्सेप्ट. कर्मयोगी हो प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर हो कर्मयोगी जावचो. त्या धर्तीचेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंट आमची 17-18 डिपार्टमेंटां ट्रेनिंग दिवन कंप्लीट जाली. तांच्यांनी आपलो विजन डॉक्युमेंट आपल्या डिपार्टमेंटाचो रेडी केलो. हाज्या पयलीं आमी जशें म्हणटाले की आपल्या डिपार्टमेंटाचो सिटीजन चार्टर हो आपल्याक पयलीं खबर आसपाक जाय. तो सिटीजन चार्टर जर त्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक खबर आसलो जाल्यारूच तो सकयल इम्प्लिमेंट करपाक शकतालो. त्या खातीर तो 100% इम्प्लिमेंट करपा खातीर सिटीजन चार्टराचो तेणी स्टडी करून गांवांत इम्प्लिमेंट करचो. हाज्या खातीर म्हजें सरकार फोर्सफुली तांकां तो म्हणजे आनी विलिंगली म्हणजे तांकां जॉयंटली बरोबर घेवन ऑलरेडी सुरू केलें. तांच्यांनी विलिंगनेस दाखयला. सगळे जाण आपल्या परीत गांवांनी वचून काम करपा खातीर सुरू करतले आणि निश्चितच आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2 ऑक्टोबर 2021 तशेंच येता तें वर्स 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जाल्लें येता तें वर्स हें 60वें वर्स आसा. आमी सगळे जाण लिबरेशनाच्या गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सात पदार्पण करता. त्या खातीर 60व्या वर्सा आमकां काही टार्गेट्स दवरून पुराय वर्सभर आमकां पुराय करपाचें आसा. आमी तेंय सुरू केलां. म्हणजे गोवा प्रगतीच्या अंडर जशें वयर केंद्रांत प्रगतीच्या अंडर वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा आमी ते आयडेंटिफाय केले. आनी हें सगळें करता आसतना ते एका वर्साच्या कार्यकाळांत आमी आमच्याच समोर आमच्या सरकाराक टार्गेट घालून घेतले आनी तो टार्गेट पुराय करपाचो सगळ्या मिनिस्ट्रींचो टार्गेट आसतलो. आयच्या घडीक इतकेंच.